जाय ह्या समाजाचे आमी आहात. आणि जेन्ना समाज तूं बिल्डअप करताय तेन्ना समाज ह्यो फक्त आपल्या स्वता खातीर आपल्या हिता खातीर करपाक करूंक जायना. समाज म्हणटा तो उदाहरण दिता, जॉबाक रिजर्वेशन्स असतात मान्य, पूण एज्युकेशनाक रिजर्वेशन असता हे म्हाका मान्य ना. सो म्हाका पर्सनल, म्हाजें ओपिनियन पर्सनल, कित्याक आयज खरेंच बरें दिसता जेन्ना समाजाची भुरगीं आमची बरी क्वॉलिफिकेशन घेतात, एज्युकेशन पर्संटेज बरी घेतात, तेन्ना डेफिनेटली तांकां फेलिसिटेट करपाकूच जाय. पूण जेन्ना समाजाची भुरगीं समाजाच्याच भितर जर कॉम्पिटिशन करूंक लागली जाल्यार आमचो समाज वयर वचूंक शकना. सो म्हाजे थिंकींग थॉट्स तशे आहा, आमकां कॉम्पिटिशन कोणा कडेन करूंक जाय, आमकां कॉम्पिटिशन आमच्या वयल्या समाजा कडेन करपाक जाय. आनी ते करतलो जाल्यार कितें करपाक जाय हे भुरग्यांनी तुमी विचार करपाक जाय. सो जेन्ना एक जनरल कॅटेगरीचो जर 95% येता जाल्यार आमच्या समाजाचे कित्याक 96% येवंक शकना हे पयलीं विचार करा. म्हणजे आमी कितले फुडें शिकपाक जाय, फुडें तयारी करपाक जाय ह्यो विचार आमकां करपाची गरज आहा. आनी आयज यंगस्टर्स आहात तुमी सगळीं, यंगस्टर्सान आयज ब्रॉड मायंडेड जाल्ल्या संवसार समाजाचो प्रायड म्हणटात तो फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी म्हाका खात्री आहा तुमी यंगस्टर्स आहात ते सगळे फुडें व्हरतले. हांगा जेन्ना नजर मारता पळय पेरंट सोडले जाल्यार स्टुडंट म्हणजे बॉय स्टुडंट्स आहा पळय दिश्टीच पडना. दादले दिसता कोण पेरंट्स दिसता, तो आपल्या चेडवाक घेवन येयला, पूण अशे भुरगे कोण दिसचे पडना. हांगा हेचेर सुभाषीत बरयला, एज्युकेशन इज द सुप्रीम वेल्थ amongst all other wealth. म्हणजे एज्युकेशन ही अशी सुपर शक्ती म्हणटा ती दुसऱ्या सगळ्या शक्तीपेक्षा व्हडली शक्ती अशें सुभाषीत ह्या एज्युकेशन हॉलाच्या बोर्डार लायल्या. कर्मचाऱ्या ते सुद्दां आमी घेवंक जाय. त्याच्या नंतर आमी फुडल्या गोष्टींक वचोंक जाय. आनी हांव चेडवा बद्दल द्वेष ना, तुम्ही याच्यापेक्षा बरे मार्क घ्या, काय हरकत ना, 100 100 घ्या. लास्ट इयर आम्ही बार्देस तालुक्यात जेन्ना हे ऑल गोवा हेच्यात शिष्यवृत्ती करताले थंय 100% सुद्धा मार्क घेतलेले भुरगे आसले. आज हो समाज फाटी उरलेलो ना. आम्ही हांव एक उदाहरण सांगता, म्हणजे उदाहरण न्हू, पण आम्ही जेन्ना बार्देस तालुक्याची शिष्यवृत्ती करपाक गेले थोडे त्यांच्यानी ठरयले कितें आमी 70% एंड एबाव म्हणजे जेका डिस्टिंक्शन म्हणटा पळय ह्या डिस्टिंक्शन भुरगे आहा पळय तेंचेच आमी फेलिसिटेशन करया. आनी हे जाल्यार बार्देस तालुक्यात जितके भुरगे येतले तितके सत्कार आमी करतले. हे डिस्टिंक्शनाचेर आमी हे करपाचें ठरयले आनी थंय इतकी नांवां येयली की मागीर परत आमकां बसचें पडलें. ताका ठरोवचें पडलें की ना आतां 80% एबाव करया म्हणून आमी. म्हणजे हे आसपाचो विषय न्हू. 80% म्हणजे एक आमचे एज्युकेशन आज खंय आहा पळय ह्या भुरग्यांनी आमकां तेतून एक तें सिग्नल आमकां गेलें. म्हणजे आज 70%चेर आमची भुरगीं ना, आमची भुरगीं 80% एंड एबाव आहा. म्हणजे आज शिक्षण ही कोणाचीच मोनोपॉली ना. हे किमान 35% मेळोंक जाय. 35% कारण ओबीसी आमच्या ओबीसीन कितक्यो जमाती आहा पळय ते बाब रोजकारान सांगल्यो. आनी व्हडले हे ना ते जेन्ना आमकां 35% मेळटले तेन्ना वयले 10% आहा पळय न्हू 10% ह्या 18 जमातींक वयतले. कारण ह्यो ज्यो थोड्यो जमाती आहा त्यो 1% आहा, अर्दो % पर्यंत आहा. आनी हेतून सगळ्यात व्हडलो समूह म्हणटा पळय तो भंडारी समाज. किमान 25% ते भंडारी समाज तेतून लागता त्या सेन्ससा प्रमाणे. आणि 25% सेन्सस म्हटल्यानंतर भंडारी एलोन तुम्ही अंदाज करा जाल्यार हांगा ज्यो फॅसिलिटीज आहा, ज्यो जॉब फॅसिलिटीज आहा, हांगली जे रिजर्वेशन आहा, सरकाराचो जो रोस्टर आहा त्याच्या प्रमाणे हांगल्या प्रॉपर सेन्सस जर जालो जायत जाल्यार हांगल्या 25% भंडाऱ्यांक हेचो लाभ जातलो. एक आनी एक उल्लेख अध्यक्षान केलो कालच्याच विधानसभेत सारको फनी कितें की सोशल वेलफेअर मिनिस्टर समाज कल्याण मंत्र्यान एक विषय जालो
आनी म्हटलें की 2000 एंड अबाव पोस्ट ओबीसीचे वॅकंट आहा 2000 एंड अबाव पोस्ट आहा पळय ते वॅकंट आहा आनी 2000 पोस्ट वॅकंट आहा येदो व्हडलो भंडारी हांगा आहा एक 15 सुद्दां पोस्ट काडलेले 15,000 भुरगे थंय एप्लाय करता ह्या 15,000 भुरग्यांक भंडारी नाकाच ना काय कितें तुमी पळया न्हू अशें आपोवंक शकता आनी जर हे जर पोस्ट भरूंक जाय जाल्यार बरा न्हू एक ओबीसी कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक एक जॉब दिवन उडया म्हाका दिसता हे जॉब दिवपाक कोणाक विचारपाची गरज ना तूं ह्या कमिटीक विचारतलो किंवा त्या कमिटीक ती विचारपाची गरज ना सरकारान सुद्दां बसलेले आमचे व्हडले लिडर आहा रवी नायक आहा सुभाष शिरोडकर आहा आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आमचे श्रीपाद नायक आहा बीजेपीचे अध्यक्ष दामू नायक आहा हे सगळे भंडारी समाजाचे नेते वयर बसलेले आहा तेच बसा तेच ठरया आणि हेचे पोस्ट कशे घडचे ते पोस्ट भरा आणि आमची जे भुरगीं बसल्या पळय तेंकां जर कितें मेळटा जाल्यार ते दिया आमची गरज ना आमचे काम कितें आमचे काम फक्त लढाई मारपाची आणि ह्या समाजाचे बारीक ल्हानशे कार्यकर्ते आम्ही तितके सांगू शकता बाबा इतके आमकां जे कितें मेळचे तेका लागून आमी दवडे मारूंक शकता पूण व्हडले लोक बसलेले म्हाका त्या हेंच्यांनी जी तारोलकर म्हाका खरें शहरात जावो आसलो जाल्यार आनी थोडे उग्र भाशण हांव करपाचो कित्याक ते भाशणाची प्रती झेरॉक्स कॉपी फाल्यां वचून थंय विधानसभेत किंवा सरकारान असलेले कोण तरी मंत्री असतात किंवा ते वयले लिडर असतात त्यांच्या पर्यंत ती झेरॉक्स कॉपी पावयत जाल्यार कोण पावयता आता पावोवंक ना तो बरोबर हांव तेका दोश दिना कारण तेका आमदार असल्या कारणान आनी काही गोष्टी असतात पूण आमदार जरी जालो जायत जाल्यार आपल्या प्रोग्रामाचे शेड्यूल आहा पळय हे आमदार आपूण करता तेचे कर्तव्य असता जर पयलो प्रस्ताव आमच्या ह्या समाजाच्या कमिटीन तेका दिला की आमचो प्रोग्राम आहा जाल्यार तेणी दुसरो जो आहा तेका सरळ सांगूंक जाय बाबा रागड जावं नाका आमकां त्याच टायमार तांची आमच्या ह्या समाजाचो पयलो प्रस्ताव आपले कडेन आहा तेन्ना ह्या एका आपूण ते सपासर थंय बसतलो 1-2 वरां आपली थंय बसपाची गरज आहा हय सांगूंक जाय आसलें म्हाजे शिगेतलें हांव तेका सांगतालो पयलो कट मारूंक वयतालो कित्याक आनी ह्या सगळ्या एपिसोडान इल्ले पयस रावप हें बरें कशें दिसता म्हणून हांव इल्लो तर तूं वगी रावलो पूण ते बिचारी कमिटी म्हाजेशी येयली ते कशें आयकना जाले तर कोण ना आयल्या उपकारता तूं योच म्हणाली आता इतको व्हडलो डिमांड करता आनी खरें विचारल्याक हांव आयज नेवो येवपी न्हू हे पेडण्या तालुक्याची शिश्यवृत्ती हांवें फाटलीं 4-5 वर्सां हांव डेली सदांच आसता जेन्ना समाज म्हणून ह्या पेडण्या तालुक्याचे कार्यक्रम जाता त्या सगळ्या कार्यक्रमांत म्हाजोय आस्पाव आसता आमच्या भंडारी समाजाला क्रिमी लेअरच्या खाली जे 8 लाखाचं उत्पन्न आहे ते 8 वर्षापूर्वीचं आहे त्यानंतर ते रिवाईज झालेलंच नाही मला वाटतं आमदारांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो की त्यांनी या लक्ष घालून ही जी मर्यादा आहे क्रिमी लेअर बिलो क्रिमी लेअरची ती मर्यादा वाढवावी कारण 8 वर्ष झाली ती वाढवली गेली नाही ती वाढवावी तर त्याचा जास्तीच्या लोकांना फायदा होईल आणखी एक गोष्ट मी नमूद करू इच्छितो की ओबीसी मध्ये 19 जमाती आहेत आणि या 19 जमाती भंडारी समाज हा जवळपास 55 ते 50% आहे परंतु ज्यावेळी नोकरीची वगैरे जे राखीव असतात ओबीसी साठी त्यावेळेला काय होतं की बाकीचे समाज 5, 10, 2 असे टक्के असल्याने त्यांना त्या ठिकाणी संधी मिळते आणि भंडारी समाजाला तेवढी काही संधी मिळत नाही म्हणून या ओबीसी अंतर्गतच जर भंडारी समाजाला ज्या 27.5% आपल्याला आरक्षण आहे त्यातील जर 50% दिलं गेलं आणि उर्वरित 50% इतर समाजाला त्यांच्या टक्केवारीप्रमाणे जर वाटून दिलं गेलं तर मला वाटतं भंडारी समाजाला त्याचा जास्त फायदा होईल आणि हे करण्याची ही मागणी आहे ही मागणी जर आमच्या आमदारांनी जर मनावर घेतलं तर मला वाटतं ती सफल सुद्धा होऊ शकते आणि
दुसरं आहे, आता सर्व्हिसेसमध्ये बॅकलॉग पडलेला असतो ओबीसीसाठी. खूपशा जागा रिकाम्याच आहेत ओबीसीच्या, आणि ही लोक काय करतात, ओबीसीसाठी जाहिरात देतात आणि आम्हाला योग्य उमेदवार मिळाला नाही म्हणून पुन्हा एकदा जाहिरात द्यायची. अशी 3 वेळा जाहिरात दिल्यानंतर 4थ्या वेळेला ती जनरल होते पोस्ट, आणि ती पोस्ट ते भरतात. हे सर्रास चालू आहे. त्याच्यावर सरकारचा काहीतरी अंकुश असायला हवा असं मला वाटतं. कारण आमच्या समाजावर हा अन्याय होतो, ओबीसीवर हा अन्याय होतो. 3 वर्षानंतर योग्य उमेदवार मिळत नाही असं सांगून ही लोक ती जागा जनरलला ठेवतात, आणि हे बहुतेक जास्त ठिकाणी होत आहे. सध्या ते चालूच आहे. आणि मला वाटतं सरकारमध्ये सुद्धा कोणीतरी बोललं होतं असं ओबीसीवर. तर या बाबतीतही थोडंसं लक्ष द्यावं.